Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 7 न्हू 8 पेशंट पॉझिटिव्ह झाले. 8वोय कन्फर्मेटरी टेस्ट आयल्या आणि 8य जाणांक परत एकदा कोविड हॉस्पिटलान ऍडमिट केल्या. त्याच बरोबर सांगपाक एक बरें दिसता की हांच्या पासून कम्युनिटी ट्रान्समिशन खंयसरूच जावंक ना हाची जबाबदारी गोंय सरकारान घेतल्या. तर हे भायरसून येवपी पयले म्हणजे पयले जे 5 जाण एकाच फॅमिलीतले जे लोक आयले ते तांच्या बरोबर आशिल्लो ड्रायव्हर हाच्या सहीत ओके आमच्या क्वारंटाईन सेंटरान आशिल्ले तांकां टेस्ट केल्या उपरांत 6 जाण पॉझिटिव्ह आयले तांकां कोविड हॉस्पिटलान धाडले. दुसरो फक्त एकूच ड्रायव्हर जो गुजरात साकून आयलो तो एक दीस पयलीं आयलो बट एक दोन जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर तो स्टॉप केलो ताच्या कडल्यान हिस्ट्री घेतल्या उपरांत कळ्ळें बट ताकाय बी थंयसल्या लोकांक एक दोन कडल्या जे ताच्या संपर्कान आयिल्ले असो डावट आसा तांकां आमी क्वारंटाईन केले. ओके तो फक्त एक ताका सिम्पटम्स दिसता उरलेल्या 7य लोकांक एकूय सिम्पटम्स ना. 8वो जो पेशंट आसा तो सी फेरर मुंबय देंवल्लो. मुंबय 30 तारखे दीस नेगेटिव्ह आयिल्लो आणि 30 तारखेच्या उपरांत आयज 14 दिसांनी तो पॉझिटिव्ह आयलो. बरेच जाण सी फेररांक कित्याक क्वारंटाईन दवरल्या काय म्हणून विचारतात. घरा धाडा म्हणून सांगतात. सोशल मिडियाचेर आणि वेगवेगळ्या मिडियाचेर सरकाराचेर टिकाय करतात. तांकां दवरपाची गरज ना ते बोटीचेर आशिल्ले ते क्वारंटायनीत आशिल्ले बट सरकार जो प्रोटोकॉल जो स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर कोरोना व्हायरसाच्या बाबतीत जो निश्चित केला तो फक्त राजकीय प्रोटोकॉल न्हू तर तो प्रोटोकॉल जो आसा हे आमी MHAची गायडलायन आणि आमचे जे मेडिकल टीम तितूर वावुरता तितूर काम करता अलॉंग विथ द एक्सपर्ट्स दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिसिजन म्हणून हांव मुद्दामून सांगता. ताकाच लागून सी फेररान आमी आतां जे पयलीं येयल्ले सी फेरर एप्रॉक्सिमेट 55 काय कितले तांकां होम क्वारंटायन म्हणून घरा धाडल्या. भायल्या लोकांक भितर घेता आमी विथ परमिशन फक्त जो गोंयकार आसा जो नेटीव आसा जेच्या आधार कार्डाचो एड्रेस गोवन आसा ह्या लोकांक आमी गोंयान घेता. अशे अदर स्टेटीनी आसलेले 6200 आसा तांकां आमकां परमिशन दिवचेंच पडटलें तांकां आमी परमिशन्स दिता. अशे अदर कंट्रीजान आसलेले आतां पर्यंत रजिस्टर्ड जाल्ले लोक वेबसायटीचेर 8211 आसात जे येवपाक सोदतात. एक म्हणजे आमी ट्रान्सपोर्टाचे निर्बंध आमी हाडूंक शकना कारण शेवटी गुड्स ट्रान्सपोर्ट्सार आमी निर्बंध हाडलो जाल्यार परत तेजी शॉर्टेज जातली आणि परत आसा तशें आमकांच ताजो त्रास जातलो. आमी थोडोसो स्ट्रिक्टनेस जे येता त्या लोकांक म्हणजे परत एकदा स्कॅनिंग करपाचो प्रोविजन जे आसा हें चड मोठ्या प्रमाणात आमी बॉर्डरीचेर वाडून घेता. हे लोक सगळे इम्पोर्टेड पेशंट तांकां हांव म्हणटलो कारण ते गोंया भायरसून हांगा इम्पोर्ट जाला त्या ती गोंयान आनीक कोण सुद्दां पॉझिटिव्ह पेशंट ना त्या ती ताजो फरक हो कांयच पडूंक जायना अशें म्हाका दिसता. ही SLBCची मिटींग स्टेट लेवल बँकींग सेक्टरांतली मिटींग जी आसा फाल्यां 4 वरांचेर ऑर्गनायज केल्या. फायनान्स सेक्रेटरी हांव आनी म्हाज्या सयत काही प्रॉमिनंट आमचे कमिटी मेंबरूय ताजेर आसतले सगळे बँकींग सेक्टरांतले लोक आसतले. त्या सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन दिली वयतली की ज्या पद्दतीची पॅकेज डिक्लेअर केल्या केंद्रात त्या पद्दतीच्या पॅकेजीचे सगळे फायदे गोंयांतल्या सगळ्या सेक्टरांनी सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या लोकांक मेळपाक जाय आणि ते मेळपा खातीर सरकारूय बी पर्सनली मॉनिटर करतलो. बोर्डाचे एग्जाम ही जातली